बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, फ्रांसीस शावेराच्या रिलीकांचो मानान उमो घेवंक आमकां दोनया देवान फावो केला. तशेंच बागयोन फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परबेक आमी तयार जातना आयच्या सेवा धर्माचो विशय. निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती बरवांच्या साक्षीदार आमी. बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान पडून त्याच अकोंड भावार्थान आपलें जिवीत शुभ वर्तमानान परगटूंक ताणें खोर्शिलें. आमच्या सोम्या जेजून ल्हान दुबल्यांक, जिवितांत कोश्ट त्रास सोंसतल्यांक, भायरोलेल्यांक, काळोखान जियेतल्यांक उजवाडान हाडून तांकां मोगान आपणायली. जेजूच्या पावलांनी चलून बागयोन फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक, सांडलोल्यांक, बोरवांचो नासलोल्यांक आनी निराशीपणान जियेतल्यांक हेंच बोरवाशांचें शुभ वर्तमान परगटलें. तशेंच आमी उत्सवेक वरोस 2025ची तयारी करतना जेजूचो उलो कानार घेवन बोरवाशांची मनशां आमी जावंक, निराशीपणान जियेतलीं सवें जेजूचो मोग आनी शांती वांटूंक बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची देख घेवन आमी खरें आनी अखंड क्रिस्ती बरवसांचे गोवाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जावंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. ह्या काळोखी संवसारांत कोस्टांत दोगदा मदें आमचो क्रिस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक ना. बोरवंशाचे फोलेर आमी जावंक नात. निराशीपणान आमी जेल्या आनी अशें जेजूक गोवाय दिवंक पावंक ना.
ह्या आमच्या पातकांचो आनी जाय त्या दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बेगीन सरान सांकवार मरीक सगळ्या देवदुकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुळांतून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्याचे मीस मुरमगांव वारेदाचे रोमारेचो दीस आनी ह्या मीस देवाक दिन पासून आमी भेटयता. ह्या वाराद्यान काम करतल्या सगळ्या पाद्रीं खातीर जे आतां मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतात तांचे खातीर मागुया. सगळ्या ह्या वाराद्यान भावार्थी आहात तांचे खातीर मागुया. जी कोण निराशी जाल्यांत, जांचो भावार्थ आल्ला, जांचो बरवसो विरून गेला, पिडींत हांत, कुश्टांत हांत, तरणाटीं शिकून वावरना, नोकरी ना, पिडींत सुस्तले खातीर तशेंच दुसऱ्यां खातीर मागुया. आमी सगळे बरवसाचो फलेर जावंक. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओत्रेकांनी ए पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सोंब्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी ग्रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जोवान नदर मारली आनी एक धवे खूब म्हाका दिसती पडले आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगराचो मुकूट आनी हातांत दारेचो एक विडो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलेलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विडो लाय आनी लू, कारण लुवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जाला. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विडो
संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसोच दारीचो विडो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलो आनीक एक देवदूत वेदी वेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विडो आसलोल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विडो लाय आनी संवसाराचे दाक वेलीचो दाखोव कातूर, कारण दाखोव पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विडो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाक वेलीचो दाखोव कातुल्ल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाणांत घातल्यो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. वतून म्हणुया, प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केल्या संवसार नितीची ताची राजवट. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगळो आनंदान भोगूं, उल्हासूं सगळो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गणगण. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. फोंडा सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटी आनंद भरीत. रानांतली सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल भरीत. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची. पोरजाची कोरच्याक जोडटी परमेस्पोर हो पडे येता. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorgicie raz forestacie, Monaci gongori, Sorgicie raz forestacie, Solves porazoi, solves porazoi, solves porazoi, solves porazoi, solves porazoi, solves porazoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्ती दानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हळें, तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. तें सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हळें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें,
राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उपरासतले. आंगातूय व्हडली भुंयकांप जातली. वशाची पिडा येतली आनी बूक पडटली. अंतरार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या नोवेनांक आमचो विशय जावन आसा निराशीपणान जियेतेले क्रिस्ती बरवंशाचे साक्षीदार आमी. निराशीपणांतले भायर सरूंक आमचें बोड कुंयतावनी येता. हो विचार म्हज्या मनांत आयलो तेन्ना म्हजें मन गेलें लुकासाच्या शुभ वर्तमानाचेर आवेसवोर 8 वोडी 40 त्यो 50 हातून आमकां दोग मनशांची गजाल मेवता. पयली 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली बायल आनी दुसरो जायरस नांवाचो आपले दुवे पासत जेजू लागीं उपकार मागूंक आयिल्लो तो अधिकारी. आनी ह्या देखाव्याचेर आमी आमचें मन भोंवडायतना आमकां अशें तावें जाता. निराशीपणांतली भायर सरूंक आमकां बरवंसो जाय, पूण बरवंशा आदीं आमकां बाबार्ताची गरज. कित्याक बरवंसो निर्माण जाता आनी वाडटा बाबार्ता वरवीं. जाल्यार बाबार्थ कितें काय? आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन 11व्या वरांत बाबार्ताचें डेफिनेशन कशें मेवता. आमच्यांनी तें अशें घालूं येता. बाबार्थ ह्या संवसारांत आमी पळयत जाल्यार 2 तरेचो बाबार्थ आसा, सैमाचो आनी सैमा व्हडतो. सैमाचो बाबार्थ जो आमी एकामेकाचेर दिसाच्या दिसाक धरून जियेता पळयतो, मागीर जावं तो पोदेर, मागीर जावं तो दूदकार, मागीर जावं तो नुस्तेकार आदी. हो बाबार्थ सैमाचो. पूण दुसरी बाजू सैमा व्हडत्या बाबार्थाची जाची खबर हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 11व्या वरान कोत्ता. म्हणटा बाबार्थ देवाचें फुंक्याचें देणें म्हाका. मनीस नदरेन म्हज्यान समजूंक जायना आनी आटापूंक जायना त्या वेळार हांव ताजेर आनी ताजे शक्तीचेर पातयेतां. आनी ह्या देवाचे शक्तीचेर हांव पातयेल्या उपरांत ही शक्ती म्हाका व्हरता, जी म्हाका देवाचें फुंक्याचें देणें, ती शक्ती म्हाका व्हरता ताजेर म्हजो बरवंसो जिवो करूंक आनी वाडोवंक. आनी हाजीच गजाल हो वांटो हो भाग जुवांवांच्या शुभ वर्तमानांतलो, लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो करता. जेजू ते वाटेन वेता आसतना हो अधिकारी ताजेशी आयलो आनी म्हणलें, गुरुजी म्हज्या घरा यो, म्हजी धूव चड पिडेंत कश्टवता. आनी जेजू लोक ताका चेंचता ओ लोकयता, लुटींत ओडून व्हरता. म्हणजे ही परिस्थिती जेजूक आडकोड जाता धांवूंक आनी ताच्या घरा पावूंक. पूण ही आडकोड कित्याक निर्माण जाली? आडकोड निर्माण जाता दाखोवंक आमकां बाबार्थ आसल्यारूच पुरो ना. आनी बाबार्थान मागला म्हूण रोखडेंच मेट्टलें म्हूण ना. देवाक जाय ह्या बाबार्थाची खोलाय बांदून हाडूंक, देवाक जाय ह्या बाबार्थाची वाड दाखोर करूंक. आनी जितल्या त्या बाबार्थाची वाड दाखोड जाता तितलो अदीक बरवंसो वाडूंक पावता. आनी देखून हे परिस्थितींत, हे लुटींत जेजू फुडें वेता आसतना ही बायल येता आनी ताच्या आंगोस्त्राक हात लायता. आनी तिणें आंगोस्त्राक हात लायल्या उपरांत जेजू थांबता आनी म्हणटा, कोणें म्हाका हात लायलो? आनी शिस्त म्हणटात, कितें विचारता हितूं? हे लुटीन लोक तुका चेंचता तातूंत आनी हो विचार घालपाचो? कोण सांगतलो तुका कोणें हात लायलो पळय तो? पूण जेजू जाणो म्हाका हात लायला, म्हजो गूण भायर तोल्ला जेजू रावता. आनी ती बायल भिरांतीन भिरांतीन फुडें सरता आनी म्हणटा, सायबा हांव ती. 12 वर्सां ओयजांच्या हातांनी वखदां केल्या उपरांत म्हाका गूण मेळूंक ना ती.
आयज ह्या बावार्थान आनी त्या बावार्था वरवीं उत्पन्न जाल्ल्या बरवंशान ह्या म्हज्या निराशीपणांतली भायर सरूंक हांव आयल्या आनी जेजू तिका ह्या उतरांनी पाचात्ता तुज्या भावार्थान तुका बरी केली चल वच आनी ये म्हणटोच भावां भयणो ये कित्याक ये तुजो भावार्थ अदीक खोलावपाक अदीक वाडोवपाक आनी बरवंशान तुजें फुडलें जिवीत जियेवपाक आतां हातून आमी कितें शिकचें जरी तर लोकांचे हे लुटीक लागून जेजू तुवें आडून उडोवंक नासलो जाल्यार घडये हे वस्तुरेक संदी मेवची नासली जेजूक हात लावंक जेजू ही परिस्थिती निर्माण करता जेजू तिच्या भावार्थाक आनी तिच्या बरवंशाक आदार दिवन तिका पेकोवणी दिता आनी हें घडटा म्हणसर ह्या अधिकाऱ्याच्या घरांतान मनीस सांगूंक येतात दुनिया तुजी दुमेली आतां आनी ताका कित्याक त्रास कोत्ताय तुमगेर येवंक बाबा भयणो हें देवचाराचें काम हो संदेश पावल्या उपरांत हो अधिकारी आलूंक लागता कितें सायबा मेली जाल्यार आतां आनी त्या उपरांत कितें कांयच ना म्हजो भावार्थूय पडलो आनी म्हजो बरवंसोय सांडलो हांव निराशीपणान भरलो पूण जेजू ताजेर नदर घालून ताका ह्या उतरांनी उगडास करता धीर दवर भिवू नाका भावार्थ आसा ताका सगळें घडटा आनी तो बापूय म्हणटा ओय दोत्ता धीर दोत्ता भावार्थ वाडयता भावार्थाची कोलाय आपणायता निराशीपण पयसायता बरवंशान जियेता आनी जेजू ताजे बरोबर पावल मारीत ताच्या घरा वेता आनी मागीर तुय जेजू ताजे दुवेक बरी कोत्ता आनी परती ताज्या हातान घालता भावां भयणो हे दोनूय देखावे आमकां कितें शिकयतात जायत दोन स्वता शिकयतात भावार्थ निबेल गरजेचो तो विकतो मेळना तो देवान म्हाका दिवंक जाय कित्याक तें देवाचें देणें म्हाका आनी देवान म्हाका तो दिल्या उपरांत हांवें तो म्हज्या जिवितांत सांबाळूंक जाय आनी म्हज्या कन्यांतल्यान तो दाखोवंक जाय जितलो हांव तो म्हज्या जिवितांत सांबाळटा आनी म्हज्या कन्यांतल्यान दाखयता तितलो म्हजो बरवंसो अदीक वाडटा भावार्थान मागलोलें आयज मेळना फाल्यां येतोलें फाल्यां येना 10 दिसांनी येतोलें 10 दिसांनी न्हय म्हयन्यान आनी वर्सांनी येतोलें ते घडयेक रावूंक म्हाका बरवंसो आदार दिता भियेनाका येता तें येतोलें तें फकत भावार्थ वाडोय आनी भावार्थ सांबाळ तशें जाल्यार बाबा भयणो हें आमी कशें करचें 4 मुद्द्यांचेर आमचें लक्ष घालुया पयलो मुद्दो बरवंसो नासतना निराशीपणान जियेता त्या मनशांच्या जिवितांत कितें भितर सोदता फ्रस्ट्रेशन एंग्जायटी एंगर स्ट्रेस एक्सेट्रा म्हज्या जिवितांत फ्रस्ट्रेशन आसा देखून म्हाका भायल्यान कितें जाता तातूंत बरेपण दिसती पडना कितलेंय बरेपण म्हजे सरभोंवती निर्माण जालें जाल्यार तें म्हाका दिसती पडना माय फ्रस्ट्रेशन विदीन leads me to get angry, be filled with anxiety and stress, and the relationship is destroyed. Relationship is destroyed. खरो भावार्थ असलेलो मनीस खऱ्या बरवंशान जियेतलो मनीस असली संदी आपल्या जिवितांत येवंक दिना आपणाच्या आताकाल वावुरतेल्यांक निराशीपणान भरिना आपणाच्या आताकाल असलेल्यांचें जिवीत बारादीक करिना आपणाच्या आताकाल असलेल्या मनशां सवें फकत वायटूच पडेना बरेपण पडयता आनी देखून जेन्ना त्या अधिकाऱ्याक ताज्या चाकरांनी येवन सांगलें दुनिया तुजी दुबेली तो अधिकारी कांयच म्हणिना तांकां हो संदेश घेवन आयल्या उपरांत तांचें सवें कांयच नेगेटीव पडेना फक्त म्हणटा ही परिस्थिती आसूनय पुर्यान हांवें बाबाट धरूंक जाय हांव बरवंशाचो मनीस जावंक जाय आनी हे दिशेन तो घरा गेल्या उपरांत ताज्या बाबार्थाक आनी ताज्या बरवंशाक जेजू आदार दिता जाल्यार आमचे सरभोंवती घडटात त्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आनी म्हज्या आताकाल असलेल्यांक आनी म्हजे सरभोंवती असलेल्यांक वागयता हांव पळय त्या प्रमाणे हांव बाबार्थाचो मनीस हांव बरवंशाचो मनीस हांव तर बाबार्थाचो मनीस हांव तर बरवंशाचो मनीस जाल्यार म्हजे सरभोंवती आसात तांणी
म्हजें सवें हें पळोवंक जाय आनी तांकां तर हें पळोवंक मेवना तीं तर म्हजें सवें फकत चुकीच पळयतात जाल्यार खरेंच कितें म्हजें सवें सारकें ना म्हूण म्हाका तावें जावंक जाय मागीर जावं हांव बापूय मागीर जावं हांव आवय मागीर जावं हांव घरांतलीं मनशां मागीर जावं तें कचेरीन जावं तें खंयी जो वडील आसा ताणें पयलीं आपणाचेरूच नदर मारून पळोवंक जाय हांव भावार्थाचो मनीस गाय हांव बरवशाचो मनीस गाय म्हज्या हाता काल आसलेलीं मनशां आदे फ्रास्ट्रेटेड इतलीं भारान बोल्ल्यान तीं कित्याक हांव तांकां सोतायता म्हूण वो म्हाका लागून तीं असले परिस्थितीन पावल्यांत जाल्यार हें हांवें पळोवंक जाय दुसरे सुवातेर भावां भयणो फेथ इज इसेन्शियल फॉर होप भावार्थ निबेल गरजेचो बरवंसो वाडोवपाक भावार्थ तर म्हजो बरवंसो वाडोयना म्हाका सगळें नॅगेटिव्हूच दिसती पडटलें एवरीथींग वील बी नेगेटीव फ्रॉम सनरायज टू सनसेट एंड देयरफॉर I will create a hell for me and for everybody around me. And everyone around me will complain and say, this is hell here. Yes. कित्याक म्हाका भावार्थ ना देखून म्हजो बरवंसो वाडूंक ना देखून खंय कितें इल्लेंशें वयर सकल जाता तें पळोवंक म्हाका शक्ती ना पळोवंक म्हाका शक्ती ना तिसरे सुवातेर बाबा भयणो जीसस इज होप ऑफ द होपलेस आनी हे दोन देखावे आयच्या शुवर्तमानांतले लुकाच्या शुवर्तमानांतले आमकां सांगतात 12 वर्सां कश्ट काडलेली बायल म्हणटा आंगोस्त्राक बोटूच लायल्यार म्हाका हो गूण मेवतलो आतां देखून लावची गरज ना म्हजें बोटूच लागल्यार पुरो ताच्या आंगोस्त्राक म्हाका हो गूण मेवतलो इतलो कोर तिजो भावार्थ दोतोरांक शिणूंक ना तिणें वखदां घेतली म्हूण फर्मासकाराक शिणूंक ना तिणें आपणाक ही परिस्थिती निर्माण जाल्या म्हूण आपणा सरभोंवती आसात तांचे सगळें चुकी पळोवंक ना तिणें फक्त पळयलें तें हें म्हाका देवान दिलां तें देवाचे मोहिमेक आंतून पुऱ्यान म्हज्यान भावार्थाची खोलाय हाडूं येता आनी बरवंशान वाडूं येता आनी निमाणे सुवातेर भावां भयणो होप बिल्ड्स रिलेशनशीप विथ गॉड हांव तर खरोच भावार्थाचो मनीस हें भावार्थाचें देणें देवान म्हाका दिलां तें हांवें आपणायलां खोलायलां वाडयलां आनी देखून आयज हांव बरवंशाचो मनीस जावंक पावलां कितल्योय अडचणी आनी कितल्योय आडकोळी म्हजे सरभोंवती आसल्यार पुऱ्यान म्हज्यान बरवंशान म्हणूं येता देव म्हाका पावतलो ते परिस्थितीन म्हजो संबंद देवा सवें वाडत वेतलो आनी म्हजो संबंद तर देवा सवें वाडला तो म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत दिसती पडटलो इट वील बी सीन इन माय रिलेशनशीप विथ माय नेबर those under me, those around me. तांतून तो दिसती पडटलो आनी दिसती पडूंक जाय खरें बरवंसो आसा जाल्यार तांतून दिसती पडूंक जाय म्हजो संबंद देवा सवें वाडला देव कोणटो हांव जाणो देव काकलुतसार देव मोगाट देव दयाळ देव धाडायता बुडयता मात्ता तसलो न्हय देव फकत चुकीच पडयता तसलो न्हय देव फकत इम्परफेक्शनूच पडयता तसलो न्हय पूण देव बरेपण पडयता तो देव जाल्यार ह्या देवा सवें म्हजो संबंद आसा जाल्यार म्हजो संबंद म्हज्या पेल्या सवें मोगाचो जावंक पावतलो आयचो विशय म्हणटा निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती बरवंशाचे साक्षीदार आमी भाग्योन फ्रांसीस शावियर हें आपल्या जिवितांत जियेलो आयज आमकां देख दवरली म्हाका तुका आमकां सगल्यांक असली निराशी जाल्ल्या मनशांक तांचें जिवीत फुडें आनीक बारादीक करूंक न्हय पूण तांचें जिवीत लोव करूंक पूण हें करूंक म्हजे भितर बोड ना म्हाका बोड दिता तो जेजू तो पयलो म्हजो भावार्थ वाडयता भावार्थांतल्यान म्हजो बरवंसो चडयता आनी ह्या बरवंशा वरवीं म्हाका आपलो दूत जावंक आपयता वेतातूय हें मोगाचें वातावरण रचून बांदून हाडूंक पावयता तर आयज ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता आसतना भाग्योन फ्रांसीस शावियराचे मजतीन आमकां सगल्यांक असलें बरवंशान भरलोलें भावार्थाची खोलाय आपणायलोलें आनी पेल्या सवें उदार मोगाड दयाळ बोगसण्याचें जिवीत दाखयलोलें कोरण्यांनी भरलोलें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया
सगळीं उबी रावया. आमच्या जिवितांत बरवंसो ना जाल्यार आमी निराशी जातल्या. गोंयच्या साहेबान जेजूचेर बरवंसो धरलो. कोस्टा दोगदा मदें ताणें तो बरवंसो जियेलो. दर एका एक्सपोजिसांक दाखोवणीक जे भाशेन 19च्या वर्साक हे एक्सपोजिसांव दर एका एक्सपोजिसांक हांगा साहेबाच्या गोंयांत जायत्यो मिलाग्री जाल्योत. एक एक्सपोजिसांक 10, 5, 9, 30 ह्याय वर्साक मिलाग्री जावंक आमचे सवे आमी बरवंशाची मनशां जावन गोवाय दिवंक थोड्योश्यो गरजो गोंयच्या साहेबाच्या नांवान बापा मुखार दवरुया. बागीवन फ्रांसीस सावेरान निराशी जाल्ल्या भावा भयणांक बरवशान जिवंक शिकयलीं. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बागीवन फ्रांसीस सावेराची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलूंक आनी अशें आपल्या मुन्यारपण फलादीक करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. बागीवन फ्रांसीस सावेरान समाजाचे देगेर आसलेल्यांक ओनीस सोंसतल्यांक आनी नेराऱ्यांक देवाचो मोग दिलो. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी बागीवन फ्रांसीस सावेराच्या जिविताची प्रेरणा घेवंक मोग, शांती आनी एकचार समाजांत हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या कुटुंबान सदांच बरवंसो आनी बावाट जिवाळ आसूंक बागीवन फ्रांसीस सावेरान जिवितांत येतोल्या आडकोलींक फुडो केलो. तसोच कुटुंबाचेर उपरासतलीं वादळ मोलां काळजीदारपणां फुडो करूंक बापाची कृपा दर एकल्याक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतल्यांक दर एका भावा भयणींक बागीवन फ्रांसीस सावेराची देख घेवंक आयच्या सेवोधर्माचो विशय मनांत दवरून प्रवचनाक मेळिल्लो संदेश आपल्या जिवितांत जिवंक बरवंसो दितलीं मनशां जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी तुका दिन वाचता आसतना ही थोडी मागणी तुजे मुखार दवरल्यांत. आमच्या समाजांत आमच्या घरांत आमी वावर करता थंय आमच्या खासगी जिवितांत जायते निराशेपण आयलां जायत्या कारणांक लागून आनी जायते जाणां आमचे मदलीं सोऱ्याच्या गुंगी वखदाच्या पोजडपणाच्या बानपासान जियेतात. आमकां मेकळीं कर आनी जेजू आमचो बरवंसो म्हूण आमकां सगल्यांक ताचे गोवाय कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं बसुया. Sogli kupichitna, amchi sogli kudiduga, amche aude, amchi karsa, etu kasbe toida donya, tuche eti puriso.
तशेंच जावूंक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीक आमचे आवडे तुजे भेटी बरी सगळे जावूंक आमी उंड्याचे गुणगे तशेंच जावूंक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीक आमचे आवडे म्हज्या भयणीन आनी बाबांनो तुमचें आनी म्हजें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनीक आमच्या नेके शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पूर्ण मानून घेवन. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनाक भेटूंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पूर्ण तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोंब्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जन्मपण परगट्टा थीर बोरवाशान ताचे मोहिमेंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, duce moronami somorom tău. Sumia Jesu, duce punor život pod porgota. Sumia Jesu, duce elia, amin. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी घडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बळवांसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसाक हाजीर आसल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुळे देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन दोळनुतां, बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन जुजे वाज आनी चड काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपटान सर्पद्वेदार बापाक सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमकां सगल्यांक एक व्हडलें आपोवणें बोरमेशाचें गोवाय जावंक, बोरमेशाचे फोलेर जावन ह्या जिवितान जिवंक आनी एक दीस सर्गीचें राज जोडूंक जेजून मागणी शिकयलां. हें करून आमी मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमेशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सगल्या पातक्यांतले आमकां सुटोय आनी सगल्या आखांतांतले आमकां वाडटाय. समे जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दोतांक म्हळें ह्या वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. सायबा आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका आनी आमकां जण एकल्याक शांती दी आनी तूंच आमकां सगल्यांक एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सोवे. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive
the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
amci goros, Jesus orvundara, duplex oshesade, tosheami duga, duga amci goros, Jesus orvundara, duplex oshesade, tosheami duga. भावा भयणीनो, जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां सोण एकल्याक भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळ्या आमी धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थया. सोरपदवीदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोसान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सोडून कधीच आमकां निर्म नाका. ओ उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवें. सगळे आमी बसूया. भावा भयणीनो, आयची मिसाची भेटयलोल्या फादर सायमन दिनीस तशेंच प्रवचन करतल्या फादर कॅनथ तेलेस आनी सह बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा, थंय वचून तें तुमी करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. 28 28 नोव्हेंबर इंटर रिलिजियस मीट जातली. सकाळी 9:15 वरांचेर म्हणटूच चोत्राय दवरची त्या दिसा 9:15चे मीस आनी 11 वरांचे मीस आसचे ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातून वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमचे पिडेस भावा भयणांक खातीर एक केरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. ह्या वेळार तुजी खासकीन देसावां बापाक भेटय.
आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. San Francisco,